So this is the protest to draw the attention not only of the Chief Minister, Social Welfare Minister, but all the other ministers to attend to the plight of the students of the Sunday School Vocational Center. Now, under the Sunday School Vocational Center, there are 110 children who are with intellectual disability and severe disabilities who are sitting at home for the last 3 to 4 months. And as you know, for intellectual disabled children, if their routine is broken, they are having various behavioral issues. So the parents also are facing a lot of difficulty because of the children who are having behavioral issues, as the vocational center is not open. आम्ही ही जी मीटिंग हांगासर अरेंज केला स्पेशल कित्याक आयज 4 म्हयने आमी सारके ह्या भुरग्यां खातीर तितले each and every office we went, but they have not taken any issue of these children, and they are struggling for their parents. हांव कितें म्हणटा न्हू, आयज आमी सीएमाक लेटर केलें जाल्यार आयज आमकां 4 ते 5 म्हयने सीएमान आमकां आयज पसून एक एश्युरन्स दिलें ना की ह्या भुरग्यांक खंय तरी रिहेबिलिटेट करता म्हणून. इवन मेंबर सेक्रेटरीशीप, इवन आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंट गेले, इवन आमी कलेक्टर गेले, सगळे डिपार्टमेंट गेले आमी, बट आयज पसून ह्या भुरग्यांक आयज सीएमान कांयच एक्शन घेतली ना. सो ह्या भुरग्यांक आयज सीएमाक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की त्या भुरग्यांक तेणें कित्याक घरा बसयल्या 4 म्हयने. ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान आमकां कितें मेसेज घातली, तुमी आयच्यान भुरग्यांक धाडनाकात, फाल्यांच्यान धाडनाकात. आज मेसेज येयला, रिजन काय सांगूंक ना, कित्याक धाडप ना काय ना, सांगनासतना घरा बसयली. आमी तरी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केले वचून, एवरी मिनिस्ट्री आमी गेली, लेटर केले सगळ्यांक, तरी पण कोणीच दखल घेतली ना. आणि आयज आमची भुरगीं आमकां हो स्टेप कित्याक घेवचे पडले, इतली आमी प्रोसेस करूनय तुमकां जर आमची भुरग्यांची जाय काळजी ना म्हणून पेरंटाक रस्त्यार येवची पडले. आतां आमची सगळी डिसेबल भुरगीं, एंड दे आर अबाउट 21, 30, 35 years. दे वॉन्ट वोकेशनल सेंटर जाय न्ही, वोकेशनल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ह्या भुरग्यांक इज नेसेसरी. तेच ना आमकां भुरग्यां खातीर. आतां घरांत आसात ती आतां कितली म्हयने.